मरे या काँग्रेसाचे तांकां मातशें पूण तांकां पब्लिकाचो आनी पार्टीचो इंट्रस्ट ना. आतां एक सांग तुका, फाटीं कारगे येयलो तो ITC हॉस्टेलार रावलो खंय 5 स्टार हॉटेल इन आरोसी कांसावली. Now the Congress got one potential candidate from Nuve to pay the bill. अरे तुमकां पार्टी तुम्ही मनशान तुका तिकेट दिता म्हणटा तुका बील फारीक कर म्हणटा हॉटेलाचें सगळें बील एकल्यान फारीक केलें. आतां तेंगे हें जालां थिंग कितें दे काँग्रेसान एक ऑफिस घेवपाक पाठो हितून फ्रॉम सम बिल्डर्स गेरा बिल्डर्सांनी ताणें प्लेस बूक केली ती रेडी जाली. ताणें पयलें की 10% 15% फारीक केल्ले. आतां उरले ते खंय पयशे कितू 12 करोड कितें जाले ते तेणें मागीर बार्गेन करून तेणें ते 9-8 करोडांचे हाडला. पूण तेंकां 8 करोड नाय दिवपाक. सो ते खंय आतां कॅन्डिडेटांक सांगताय जावं नुवेचे जावं वेळेचे जावं खंयचेच तुम्ही ते पयशे घाले आनी तुमकां तिकेट दिताय म्हणून ऑफिस घेवन दियाय आनी आमी तिकेट दिताय म्हणून. अरे तुमी आतां आमगे गांवची सी हांव आय एम फ्रॉम नुवे तुमगे 2 फाटी लास्ट 2 MLA तुमगे डिफेक्ट जाले. आतां तुमी आमकां सांगताय अबाउट डिफेक्ट जायच ना. तुम्ही तर कॅन्डिडेटाक तिकेट दिताय कोण हॉटेल बूक करता तुमगे प्रेसिडेंट जालें कोण ऑफिस फारीक करता आमकां आनी रेस्पेक्ट कितें उरला थिंगा नुव्यान वोटरांक यू गीव तुम्ही तो तिकेट दिता. तुमचे 2 वर्स फाटीं कॅप्टनागेलें इलेक्शन जालें कॅप्टन विर्याज जिखून येयलो. तुमकां खबर आहा मरे तेगे कोण सपोर्ट करता तेगे स्टेजीर कोण आहले हांव आसतालो तेगे स्टेजीर. बट आय एम नॉट काँग्रेसमॅन आय एम नॉट आस्किंग फॉर तिकेट आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन बट वी ऑल नो हू वॉज देयर. कन्सिडर वन ऑफ देम तुमकां सपोर्ट केले तेका तिकेट दी मरे. तुम्ही आतां कोण पयशे दिता तेका तिकेट दिवपाक वता हें कितें तुमचें. तुमचे बाबर कोण नासलो तेंका तिकेट दिताय तुमी. तो तुझे बाबर नासतना ते ओपनली BJP सपोर्ट करता केला लोकसभा इलेक्शनाक नुवे तेंका तुमी तिकेट दिताय तेच जातलें. कोण तो यू फायंड आउट मॅन कोण तो रांजणराव तुवें म्हणलें न्ही पयशे दिवचे तीग जाण 4 जाण आहाय तेंचे. रांजणराव तुवें पयशे दिवचे म्हटलं न्ही कॅन्डिडेटाक तिकेट जाय जाल्यार खंयचे ते कॅन्डिडेट कोण ते कॅन्डिडेट. तुका हांव कॅन्डिडेट हांव तुका कोण तो सद्याक सांगना बट इफ द प्रेस कॅन डी यू नो हू दे आर. तुवें पोस्ट घाल्ली म्हणून सांगपाक पडलें. नो हांवें कितें सांगतलो हांवें पोस्टार सांगलां चलता की तेंगेल ऑफर तेंगेल डिमांड आहा की कोण पयशे फारीक करता तेका दितलो म्हणून कोण तो तुमचो कोण दिता तो फायनान्सर आसतलो विजयाक मायनिंग फायनान्सर मेळटा. एक्झॅक्टली दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू दॅट काँग्रेसाक गेली तिकेट कोण ते ऑफिस घेता ते वयतली कोण तो हांव तें सांगतलो तुका तेन्ना कोटा तुका समाजसेवा करता दिसता. आं तो आपल्या समाजसेवा करता दिसता एक पयस चड जाला तो फायनान्स करता दिसता. जातलो वॉट कॅन आय से. सो कितें आहा तुवें सांगलें बाबा तुका पयशे दिले हें तुवें ऑफिस घेवन दिल्यार तुका तिकेट दिता म्हणून तूं म्हाका पयशे आयल्या कडेन हांव ऑफिस घेयत आनी तिकेट घेवन बसो तेन्ना तूं कोटलें कोण तो. बट इन नुवे दॅट इज हॅपनिंग यू तुमी हितो साय खंय यू गो टू ITC hotel and ask them who paid the bill. Which candidate from Nuve paid the hotel bill? You'll know. So that candidate will get the ticket. ना तूं I am not saying he will get. जालें कितें आतां एकमुखाचे पडोवन घेताय मरे आतां. समज सांगलें तुवें तुका साबियो ती तिकेट तूं मातशें तें बिल तूं वचोन धांवन फारीक कोता कित्याक आपणाक कितें गुडवील जावपा जाय न्हू. सो बिल तूं कितें सांगतें you check it. This is the way tickets are being distributed. You are getting people to pay for your expenses. आणि मागीर कितें जातलें सगळ्यांक मेळपा ना ती ते मागीर दवरोंक लागतले. This is not a way to distribute tickets.